हाय पीपल, केशा आहे तुम्ही? आम हाय सगळी बरी सोजमोता, तुम्ही बर हाय म्हूण आणि येवकार तुमगे मुगे आयच्या व्लॉगाक तुमका येवकार. वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग. आणि आज हांव मातशें चड हॅपी आहा. चोय तुमकां दिसत जाल्यार म्हाका खबर ना, बट फेशियल एक्सप्रेशन इफ इट सेज बट खुशखबरी आहा की आमगे माजरान पेट काडले. ओके, सो आमगे माजर राडे अरावंड 5 म्हयने बी जाला आसतले, 5 म्हयने जाला आसतले आनी तेणें पेट काडले. ओके, 3 सामके बरें आहाय. म्हाका खबर ना तुमगे शॉर्ट ब्लॉग चोयलो जाल्यार तेजी हांवें घायलोले आनी आय वॉज एक्सायटेड टू शो इट टू यू पीपल. ते शॉर्ट ब्लॉगाचे चड कवर करूं जायना, सो लॉंग ब्लॉगां दाखयत तुमकां आनी कांय सांगना. सो फर्स्ट टाइम दाखयत तुमकां आनी मागीर उलया. ओके, मागीर मेळ्या. सो स्टोर रूम आहाय ती आमकां खबर ना. सो 2nd of October समथींग शी डिलिवर्ड. आय थिंक स्टोर रूमाक आहा, सो मातशें मेस आहा, प्लीज इग्नोर द मेस. आय थिंक आमी साफूय केलें ना कित्याक तें ताकलें घेना आहा न्हू, सो ती मातशें अनकम्फर्टेबल जातली. सो जस्ट इग्नोर द मेस अँड जस्ट लूक एट देम. तुमकां दाखयता. ओके, लेट्स गो. कमेंट सेक्शनाक सांगा. ओके, मागीर कितकोन दिसताय ती बरी हाय, क्यूट. ब्लॅक खाता जाल्यार सामको बस जाता. दाखयता. लेट्स गो. हेचे आमगे माजरान पेट काडाय ते दोग जायचो हिंगा हाय आनी एकलो हो ब्लॅक खाता जाल्यार आमगे फेवरेट आहा सामकोच. आनी हेचे दोग जाण एक मामीचे गेला आनी तेंगे पांय कोणटा आमकां एक्चुअली खबर ना. सो ते बरें क्यूट आहाय. थिंगा आख्खे स्टोर रूम आहा, थिंगा मेजा पोंदाकू काड तेणें आनी थिंगा आहा ते तेंगेन सामान मागीर हातलायलें ना थिंगा. ओके, हो ब्लॅक हाताची बरें क्यूट आहा, खायनाल्या पुराय. Nice, nice. Hi baby, nice. बरी हाय ती. सामान मातशें मागीर काडपा जाय, तें ना जाता करपाचें. ओके, तें बरें खायचें. वचय बरें जालें कुटकुटीत. आज चोयल तुमी न्हू सामके बरें हाय न्ही पेटे. ओके, आनी हांवें ऑलरेडी न्हू इंस्टाचेर सांगिल्लें कोणा जाय न्ही बेगीन DM करात जाल्यार म्हाका पर्सनल टॅक्स्ट घाले म्हूण. सो म्हाका ऑलरेडी 2 ते 4 लीड्स येयले. सो दे वॉन्ट बटी म्हणटाय मातशें रावय म्हूण. सो अरावंड 1 म्हयन्या देखून वतो म्हणटाय, बट म्हाका खबर ना ती मागीर कितकोन दवरपा मेळटली ती. सो तेका लागोन शनया मातशें ट्रेनींग दिता आमी तेंका दवरपा माजरांक. आनी ती हिंचाताय चेडे चोड काम असो एकलो डिलर येयलो तो सांगपा लागलो चेडो चोड जावं कितें आम वताय म्हूण. आनी एकल्या कोणा चेडो जाय, बट आमकां खबर ना तें कितकोन चोवपा तें. सो आमी नेबराक आपोवपा चिंतिलां. तेंका 4 दीस जाले आसतले, 4 ते 5. हय, सो आमी नेबराक आपयतली आनी तेका सांगतली मातशें चोय म्हूण. ओके, तेंगे जेंडर चॅक कर म्हूण. सो मागीर देखून डील्स फायनलायज जाय न्हय जाल्यार न्हू हांव मागीर तुमकां सांगतलें. तुमी मागीर कोणा जाय जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके, हांव मागीर नियरेस्ट पॉयंट आहा थिंग सो हांव मागीर ड्रॉप करतलें, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व अ नायस होम यार. सो 3 जाण आहाय, तिगांय कलर चोयलाय तुमी. एक ब्लॅक, एक कितें तो क्रीम आनी वायट न्हू. हय, ऑरेंजीस हेसो मामी भाजी गेला आनी एक हा तो ग्रे आनी वायट. सो तेंगे डॅडी कोण तें खबर ना. एशी आसतले सगळे मेळपा बी वयता एशें मुका हाटींग. सो तुमी जाय तर सांगा DM करा. ओके, कितको दिसताय ते. आनी चोय घरा खबरो म्हणून ते साशाक एग्जाम्स चलताय. सो चोय साशा से हाय. आनी ते तेगे टिचर शनाया. सो तेगे आज जाल्ली जॉग्राफी हा तेगे हिस्ट्री थंय घेवन शिकोता आनी आपणा चड डिस्टर्ब करनाका. सो तेगे मातशें अपडेट दाखयता तुमकां. सो शिक बाय शिक, व्हडलें जावपा जाय. ओके, ते मातशें बिजी हा. सो दाखयत तुमकां. आनी समज ती किटन्स आहाय ती तुमकां लायक जाल्या. सो म्हाका ब्लॅक खातो जाल्यार सामको लायक जाला. ते कितें कोताय न्हू लास्ट नायट न्हू हांव एक आनी क्लिप घातले तिंच्या. ओके, ती लास्ट नायट केश को दिनो नासलो ती. सो तेणें काळान माजरान काळान आख्खो आत ते तिगांयचें दवरला आनी तें बरें दिसतालें एक्चुली. सो येस, दॅट वॉज द सीन. आनीक सांगाय तुमी. आनीक ते मॅडमींगे आतां डिलिव्हरी, सो ते हाडपा वयता. आगो ही जस्ट फ्रेंड मो डिसायड here gone that sign. तेगे डिलिव्हरी येयल्या. सो पीपल आत माजरां खबर आयकेल न्हू तुमी. आनीक सो तेंकां बरें घर सोदता आतां. तो बरेंशें हें मेळ्ळा पुरो न्यू हावस फॉर देम. आनीक आतां न्हू वयता करपा फीश पॅटीस. सो फीश कटलेट्स करपा जाय. मॅक्रोज बी बॉयल करून दवरलो हाय, साफ बी केलें. सो आतां तें कोत्तें दाखयत तुमकां. आनी तुमकांय जाय जाल्यार बेगीन कोराय ती रेसिपी फॉलो कराय आनी फीश कटलेट्स कराय.
सो युजली मामा कोताले आज आमगे फर्स्ट टाइम. सो तुमकां मोस्ट डिशीज दाखयता हांव फर्स्ट टाइम सांगता कित्याक युजली मामा बी कोताले आनी आतां आमी ट्रायल कोताय ती. आनी होप सो इट टर्न्स आउट गुड. आनी चलया दाखयता तुमकां ओके. आनी आतां हांवें दाखयलो तें तेगे पार्सल येता थंय. सो तें दाखयता तुमकां आतां. सो तेगे पार्सल येयला आनीक हय होच तेगे डिलिव्हरी बॉय येता थंय. सो तो दाखयता तुमकां आनी कितें तें दाखयता ओके. अनबॉक्सिंग ओके. अनबॉक्सिंग दाखयता तुमकां कितें येयला तें. लेट्स गो. ओपन कर तुका पार्सल. सो तेगे येयला तेगे वॉच येयला फ्रॉम टायटन. आनी हे दिसा तेगे एक पार्सल येयता हांवें सो म्हणटू तेगे काजल येयल्ले. हे तेगे केसो लिप टिंट थंय. सो दिस इज अ लिप टिंट. आवय ओपन जायना मुगो कसो गो तो बेंड टिंट थंय फ्रॉम हुडा गर्ल. आनी हे म्हणटू ते आमगे डिजिटेका मायक ते चोयला आसता तुमी तेचो दाखयलो ते. सो दिस इज लायक दिस. सो ते आनीक आनी ते दिसा न्हू. सो तुम ते मार्गांव हांवें विडियो दाखयलो थंय ब्लॉगाचेर घायलो तें की आमी तेका वॉच चोवपाक म्हूण. सो मागीर कांय वॉच हांटा आहा ती सामकी फेल गेली कांय मेळना बरेंच. सो आतां तेणें 2 वॉच गेले ऑनलायन. वन इज फ्रॉम कॅसियो आनी वन इज फ्रॉम टायटन. जालें ओपन ओके. सो तेगे येयली सांगता जाल ते गेले सामकें 1 2 3 बाय वॉच क्लॉक बी मोडची चुचू राव गो दाखय गो. ते बरें बरें घाल 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 हय. आनी हेचें तेगेलें कॅसियोचें ओपन कर गो. दिस इज अ सिल्वर वन. ते म्हणटू तेन्ना टायम बी सेट केला. ओके हे आनीक तें गोल्ड अनबॉक्सिंग चलता. घाल घाल घाल. गिफ्टेड बाय शॅनली. पयर सगळ्या सांगना गो. ते तुमगे एक धाकलोसो गिफ्ट आहलो तेका दीस एंड दीस. हो घाल 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 गो. अरे ना तू फास्ट फास्ट घालता. तुमकां कितें गिफ्ट सून ते 21st बर्थडे येता गाइस. तेका लागून शॅनली तेका 21 गिफ्ट रेडी कोता. लूज जाता लूज मातशें जाता. टायट करपा जाय. आपत घायला तेच्या वयला. गाइस साहिबा गाइस कहाँ से आ जाते हैं लोग. वॉच पत गायला नेला सादा तेम लूज दिल न्हय. ना so at least the lose the lose but still ते गेले बरें बरें. लायक जाल मुगो. yes this is nice choice. सो आज जालें तेगे अनबॉक्सिंग. आनीक सांगोच म्हण न्हू डिलिव्हरी बॉयाक मातशें स्कॅम जालें. स्कॅम म्हणा कितें जालें न्हू तो फोन करी जाल्लो मस्त. आनी तेगे नंबर आहा तो सांगो कितें येता तो suspected to be सस्पेक्टेड टू बी स्कॅम स्कॅम म्हूण येतालो. सो ऑलरेडी काल आनी आयज म्हणटा आमी तेगे फोन काडूंक ना. मागीर तें दाखयतालें. सो मातशें साशा म्हणपा लागलें गोडे डिलिव्हरी बॉय बी आसत म्हूण. सो चोवपाक गेलो मस्त. आनीक तेका जाय जाणां कितें तेश कोन जाता मस्त. जाय ती कस्टमर तेशी सांगताय तेका जायते प्रॉब्लम फेस जाता मस्त आतां. कंपनी सो ओय सो आतां फायनली चोयलें जा खूंय मुखार पावलो मस्त. फोन काणाय म्हणून फायनली काडे. सो आज चोयल तुमी अनबॉक्सिंग. आनी नांव हांव थंयता मुगे काम करपाक. सो शायना आनी हांव करपाचें इन कोलॅबरेशन. आनीक मागीर दाखयताय तुमकां ओके. फिश पॅटीस ऑन द वे वी आर कमिंग. लेट्स गो टू मेक दॅम. ते पॅटीस कोत म्हणून सांगलो न्ही तुमकां. सो पॅटिसाचें ते पयलीं फ्राय करपा दिला. सो जस्ट पियाव आनी तितून हें घायलें पयलीं तेल घायलें तितून इल्लेंशें जिरा उडयलें आनी अप्रॉक्सिमेटली 5 ते 6 ऑनियन घायले हितून. मातशें आतां फ्राय करून मातशें सॉटेश करपाचें मातशें ब्रावन करपाचो. मागीर तितून टोमॅटो आनी चिली घालपाचें आनी मागीर तो मॅक्रल हें घालपाचें. मॅक्रल दाखयता तुमकां आतां. मातशें भाजली आतां पयलो आनी तितून मागीर घालपाचें मातशें रावन. आनी तितूंक आतां टोमॅटो आनी चिल्ली. सो एकूच टोमॅटो यूज केलाय. तितून मातशें कोता मिक्स मिक्स मिक्स. हें जालें. हेचो फोण जालें आनी हेचे मॅक्रली आमगे जाली रेडी ओके. बारीक येता ना ते मातशें कांठे ते काडूंक पडटा. मद मदीं इल्लेशें ओले जाल्यार हितून घालपाचें आनी करपाचें मिक्स. हेचें जालें आतां कूल डावन बी केला
आणि तितून घायला आणि इल्लीशी कोरिएंडर, सॉल्ट, ब्लॅक पेपर, रेड चिली पावडर आणि ते 2 एग्स घायले. आता आमकां तरी हनी बी न्ही त्या विनेगर ती आता शेण्या थोडीशी घाता विनेगर आखी घाशी गो तशें घाल आणि पुरो ओके. आनी बरें अशें करपाचें मिक्स सामकें घोस्तान मिक्स केलें म्हणटकीर मागीर दाखयता तुमकां. आतां आमी कोता मिक्स जालीं आमगेली पॅटीज. ओके सो ही आतां केलो न्हू. सो सोमतें हातूंत कांता दाखयता. सो कोण तें गोयल्या रवा लायला आनी मातशें फ्रिजरान दवरलें. ओके सो फ्रिजीन दवरलें मातशें. आतां ती हांव वयता करपाक फ्राय. ओके चल तेल बी गरम करून दवरला थिंग घालया. चयता ही चय जाली आमगे पॅटीस रेडी सामकी घोस्ताची गायज. आतां आमी वयता ती खावपाक. ब्रेड घेयले तितून घालपाचें आनी खावपाचें सामकें केचप बिगान. सो खाताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. केस जालें ती. सो पीपल चल तुमी न्हू फिश कटलेट्स केश को जाले चोवपा बोर दिसताय तितले खावपाकूय सामके टेस्टी जाले सामके बोर जाले. आनी तुमकां न्हू आमी हुची रेसिपी ट्राय केलो जाय कितें ट्राय केलो जाय खावपाक वच जाल्यार कमेंट सेक्शनात सांगाय. आय मेक द डिश फॉर यू पीपल. सो बस जाले सामकेच आनी तुमी ट्राय कराय. आनी खंयचो हात जालो टायम जालो जेवपा वचपाचो. जेवपा म्हळ्यार जेवण रेडी करपाचो. शीत म्हूण तूं शायनान केला आनीक मॅक्रल हाय. सो ओके रेशाद केला. सो रेशाद भरपाचें भितर आनी करपाचें. ओके सो तें कोतें आनी सोमतें जेवण रेडी जावन मागीर सोमतें दाखय तुमकां मागीर. ओके लेट्स गो. आनी आयचे दिसाचें जेवण जालें रेडी. आज हा बरस रेशाद बांगडो, बोंबील सुकलोले आनी इल्लेंशें पिकल. तें साशा तेंगे स्कुलाक मेळटा आनी शीत आनी ती सुकलो नुस्त्याची कोडी. ओके सुकलो बांगडे घायल्ले. सो आज सामकें दिवपाचो पेट सामकी घेवन तालयेस जाल्या. सो जेयताय एंड देन सी यू लेटर. मागीर मारगांव वचपा जाय. सो मागीर मेळट तुमकां सोमतेंच. हाय पीपल आतां मेळट तुमकां. आतां न्हेसोन बी जालीं रेडी. सो हेचें घायला आउटफीट शर्ट आनी पॅन्ट आनी बेश्टे स्निकर्स जोडयले आनी आतां आमी वयताय मारगांव. सो शायना आनी हांव मारगांव हाय दोन मेन कामां. एक कोण न्ही म्हूण तूं मातशें कितून वचोन फायंड आवट करपा जाय. सो ती मातशें खबर काडपा जाय. आनी सेकेंडली म्हणटा न्हू October 9th इज माय बर्थडे. सो तुमकां खबर ना तांकां सांगता October 9th इज माय बर्थडे. विश करपा विसरो नाकाय म्हाका. सो बर्थडेक घालपाक एक आउटफीट चोवपा वयता कितें मेळट जाल्यार बरेंच. सो चोयताय खंय कितें बरें लायक जाता जाल्यार घेवपाचें. अदरवायज चोया कितें जाता तें. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑनलायन चॅक केलें, जुडियोन चॅक केलें आनीक मॅक्सांकूय चॅक केलो हांवें बट म्हाका खरें कांय लायक जालें ना. दोन स्टोर चोयन येयला. सो आतां चोया हें पावताय ती. आतां जाल्यार 4:30 केदोन देखून चोयन पावताय ती म्हाका खबर ना पोतून. सो तुमकांय दाखयता आनी या ओके म्हजे बाराक. एंड येस शायना आनी हांव वयताय आनी मागीर मुखार दाखय तुमकां. आनी इन केस म्हाका कांय मेळना जाल्यार म्हगे एक बॅकअप प्लॅन आहा. तो प्लॅनूय कितें तो मागीर मुखार सांगो तुमकां. बट होपफुली कितें मेळ्ळा पुरो नायस एंड गूड. एक बॉडीकॉन ड्रेस सो समथींग नायस सेमी फॉर्मल देखून कोंता येता कित्याक मिसा बी वचपा जाय न्हू. सो थिंग घालपाक. ओके सो तुमकां दाखयता आनी तुमकां वता. ओके म्हजे बारा. सो फर्स्ट प्लॅन हो वचपा वेस्ट सायडा. सो वेस्ट सायडी वयताय आनी तुका मागीर दाखयता. ओके लेट्स गो. गायज लेटेस्ट अपडेट. वाटे वयताली आनी वाटेर एक वयर सावन बर्डान आमचे टॉयलेट केली. बर्ड गेव अस अ गिफ्ट. सो मुझे पडा जायनाचे पडा आनी सगळं सिटाचेरूय पडा. म्हाका खबर ना हाटल्या सिनारियो कितें जालो तो. खबर ना हाटल्या कितें जालो तें बट तें पुशीत अशें हागे गॅसाचेर पडप. बट ते से नो शीट इज अ सायन ऑफ गुड लक. मे बी द गुड लक इज कमिंग. हाका पूस सामकें पुसलाय. आगो मुगे पूस कशें आयना. पुसिलाय. आय यूज एंटायर टिश्यू फॉर यू. पुसिलो. हा देली आनी तांच्या मुखार बस पुसया या. How was it? म्हाका सदां चिचू आलो आनी हीट काडले म्हूण. सो आतां आमी वयता. ओके कांयच पुसून जालें मातशें वयल्या वयर पुशिलां. सो आतां वयताय.
सो हिंग गेलो आमी आतां. सो आतां आमगेलें सेकेंड चॅकींग हिंगा. सो आमी बेसिकली येयलें नाल्ला रेट विचारपाक कितू आहा ती. सो थिंग फर्स्ट कोणी सांगिल्लें ते मी नाल्ल घेयनाय म्हणून. सो आतां गेलें सेकेंड कोणी तेशी ते ओके. सो हिंगसूय आतां मातशें राव खंय एंड लेट्स सी. वोयत गो. दुसरें कोण येता चॅकिंग आतां. चोय आतां हिंग रेट बरी आहा जाल्यार हिंगा हिंगतली जाल्यार आनी कोणें कॉन्ट्रॅक्ट येयलो आहा. सो नाल्ल आहाय थोडेशे, थोडे म्हणल्यार जायते. सो ते हिंका मातशें रेट काडपा येयलेलें. त्या बाजारान नाल्ला रेट सामकी हाय आहा, सामकी 40 रुपीजां कितें हाय. बट आमगे हिंग 15 कितें घेताय नाल्ल. सो तेका लागून हिंगा येयली विचारपा. दिस गव्हर्मेंट रिलेटेड. सो चोया कितें मेळटा जाल्यार. सो होपींग बरें जाल्यार पुरो नाल्ला बिजनेस. कॉन्टैक्ट करें. और सीकर लाना होता है वो ऐसे लाना होता है. सो आता तें सांगिल्लें 30-35 देखो आसा थंय रेट. सो ते आख्खे वताय म्हळ्यार ते आख्खे वताय आनी मागीर ते सोलून दिताय. ते सोलून आपूण विकताय. सो थिंग आनी कोणी ती बायल आसोन आतां थिंग वयता विचारपाक. तो सांगता ओनराक फोन कर न्ही. आतां ओनर भायर सोलो आहा. सो ओनराक फोन कर. तेका बरें खबर ना खंय कितू आहा ती रेट. सो वी लास्ट पळोवया ती येयलें अशी. सेकेंड केस तेंगला ओनर ना खंय आतां. या मुगो. सो हिंगाय ओनर ना खंय. सो पावली आमी एड्रेस सायड. लेट्स गो. थिंगसा डिरेक्ट येशी येयलें आमी. थिंग बरें मेळना तेंका कॉल करून विचार न्हू सांगलें. सो लेट्स गो. Of this type, you know, the black one that I have. Yes or no? No. I like that. I काय ना guys. बरे ऑप्शन्स आहे काय नाही अवेलेबल. सो पीपल आत न्हू हिंग काय लायक जालें ना सांगोच म्हळ्यार 1-2 चोयल्ले बट दे नॉट लुकींग दॅट गुड. सो आतां आमी वयता हिंगसून भायर सोताय आनी चोयताय खंय पावताय ती. ओके. सो तें हाय म्हणून एक हाय म्हणून सांगपा पडटा. सो नाव वी आर हेडिंग बॅक एंड लेट्स सी ओके खंय पावताय ते. ड्रेस मेळना हरो बट आय गॉट दिस वन डेनिम पॅन्ट एंड दीज आर जम्प सूट्स. सो येता मातशें ट्रायल मारपा. ड्रेस काय मेळना सो हें पळोवन घेता. सो चोय आतां हें घालयता एंड घालून ट्राय कोता आतां. बरें दिसलें अशें. दीस जम्प सूट इज लुकींग गुड. सो ती मातशें ट्राय कोता आतां. Let's go. So people, आज एक आयलंड डेनिन गेलो दे. So see the fit. Fit is looking good. Fit is nice. आहे अशी बरी fit. The length also is good. This wide legs. Wide legs हांचें जीन. बरें आहा अशें. So ते घातानी दाखय तुमकां हांव चड एक्सायटेड हें ट्राय करपाक. सो आतां तें घातानी दाखय तुमकां. ओके. तें पॅन्ट आहा ओके. सो कितें जाता तें कितें तें म्हाका खबर ना बट सांगा तुमकां. ओके दाखयता तें हांव तें घालपाक चड एक्सायटेड आहा. सो लेट्स गो फॉर दॅट. एंड गायज रेडी फॉर दीस. आय एम वाव जाल्यार सामकें लायक जालां. कमेंट सेक्शनात सांगा ओके. हें जाल्यार आय एम इन लव विथ दीस. हाँ बरें. halter neck behind its backless. Okay. So Zale finalized buying this. So a medium size gela and let's go at the billing counter now. So inget asna gela थोडे नुसते बांगडे गेले. ये ना है. संचा गेले आणि व्यू जो आहे द स्काय सनसेट सामको बरो हांव गारयता आसता आतां. आणि इंग्स व्लॉग काबार कोता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगांक.